ते घर इतले हॉन्टेड असले देवाचे प्रेयर जसे वाचता तशेंच ते घराचे जे लायटी आसा पळय ते फ्लिकर जावंक लागली आणि जेन्ना ते न्हिदले तेका अशें रातचे फील जावंक लागले की कोण तेचो पांय ओडटा कसो. तेका अशें दिसतालें की तेका कोण तरी फॉलो करता. जेन्ना तेजी नजर सोफार गेली तेका एक बायल दिसली सोफार बसल्या कशी आनी ती तेका अशी डायरेक्ट पळयताली. काल म्हाका एक मेल येयली. मेलीचेर नांव आसलें अनिता कारवालो आनी तेज्या वांगडा जो इन्सिडेंट जाला हॉरर पॅरानॉर्मल एक्टिविटी तो हांगा जावंक ना UK जाला UK लंडन आनी तेज्या वांगडा कितें जालां तें तेणें फूल एक ईमेलान म्हाका डिस्क्रायब केल्लेलें आसा. जेन्ना हांवें तें वाचलें आयकलें आय वॉज टोटली शॉक्ड. तुमकां स्पेशली ही व्हिडिओ घालता आयज फूल स्कीप करिनासतना पळया नाल्यार कळचें ना. अनिता कारवालो, तेजो हजबंड फ्रँसीस आनी तेजें चेडूं 10 वर्साचें फ्रँसी हेंची ब्युटिफूल जर्नी स्टार्ट जाता गोवा टू UK आनी ती पोटा खातीर काम धंदो करपा खातीर 10 वर्साच्या चेडवाक घेवन UK पावता. UK लंडन हेस म्हणटा पळय थंयसर आनी थंयसर एक रूम रेंटाक घेता. म्हणजे एक घर कशें आसता तें रेंटाक घेता. तेका खबर नासली की UK पावले काय तेंच्या वांगडा इन्सिडेंट जो घडपाचो आसलो तो सारको सिरियस आसतलो म्हणून. तेंच्यांनी अशें चिंतलेलें की आमी पयल्या फावटी UK वयता, घोव आमचो आतां काम करतलो, आपूण थोड्या दिसांनी UK भोंवतले, लंडन भोंवतले भुरग्याक घेवन. एक स्वप्न आसता न्हू, एक ड्रीम आसता, ते ड्रीम आमी फुलफील करपाक UK वयता. पूण तेंच्या वांगडा कितें जावपाचें आसलें पळय तेंकां झिरो आयडिया आसली. अशेंच चिंतून अनिता कारवालो आनी फ्रँसिसान एक घर घेतलें रेंटाक UK लंडन हेस म्हणटा पळय थंयसर आनी तेंची जर्नी स्टार्ट जाली. फ्रँसीस म्हणटा पळय तो नायट ड्युटेक खंय तरी कामाक आसलो. तेजी युजली जो काम आसता तेजी ड्युटी आसता ती मोस्ट ऑफ द टायम लेट नायट ड्युटीच आसता, म्हणजे नायट ड्युटी करता, नायट शिफ्ट. आनी फ्रँसिसाची बायल जी अनिता ते घरात आसता हाऊसवायफ आनी तेका एक चेडूं आसा 10 वर्साचें फ्रँसी म्हणून. थिंग्स आर गोईंग गूड, न्यू रेंटेड हाऊस, ब्युटिफूल लायफ, UK लंडन, कोणाचें स्वप्न कोणाचें ड्रीम भायर वयपाक तेंचें तशेंच. बट त्या रातीक तशें नासलें, जी ती चिंत्ताली पळय त्या रातीक तशें नासलें. जालें कितें हांवें तुमकां सांगता. इवनींग तुमकां खबर आसा आमचे क्रिस्तांव धर्माचे भाव भयण रोजरी करतात, प्रेयर करतात. ओके, प्रेयर करतात सांजचे आनी मागीर आपणाची कितें काम आहा, जेवपाक खावपाचें कितें आसा तें मागीर करता. फर्स्ट कम्स प्रेयर. हर एक क्रिस्तांव धर्माचे लोक घरांत आपणाचे सांज जाली काय प्रेयर म्हणटात. आनी तशेंच अनिता आनी तेज्या चेडवान फ्रँसी दोगांनी मेळून प्रेयर स्टार्ट केलें. फ्रँसीस तेजो घोव कामाक आसता लेट नायट ड्युटीक, सो ती दोगांच घरान आसताली. स्टार्टींग कांय प्रॉब्लम नासलें. एक दीस अशें जालें की ती दोगांय प्रेयर करताली. प्रेयर करता आसतना प्रेयर जशें वाचता, देवाचे प्रेयर जशें वाचता तशेंच रुमाचे जे घराचे जे लायटी आसा पळय ते फ्लिकर जावंक लागली चक 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 करून. बंद जाता चालू जाता, बंद जाता चालू जाता. आनी तेंकां अशें दिसलें की टॅक्निकल इश्यू आसा, कितें वायरिंगाचो कितें इश्यू आसतलो नॉर्मल. जितली ती नेटान रोजरी जी प्रेयर तेंची वाचूंक लागली तितल्यान आनीक व्हडल्यान जावंक लागलें. म्हणजे चक 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 सकाळी कांय जायनासलें, ते रातचेच जावंक लागलें. अनिता समजलें की दीस इज नॅचरल. एक दीस जालें, दुसरे दिसाय जालें, तिसरेय दिसा तशेंच जालें. सेम टायमार प्रेयर म्हणटा तेन्ना चक 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 जावंक लागलें. सारकें डिस्टर्बींग एक फील जाता पळय की घरांत कितें तरी रॉंग आसा. हें तेंच्या वांगडा अनिता वांगडा आनी फ्रँसी वांगडा जावंक लागलें. घोव तर कामाक आसता न्हू, फ्रँसी वांगडा आनी अनिता वांगडा जावंक लागलें. एक दीस अनिता कितें करता, अनिताचो घोव घरा येता. अनिता म्हणटा, फ्रँसीस
जेन्ना आपूण रातचे सांजचे प्रेयर करता तेन्ना घरान लायटी फ्लिकर जाता आनी आपणाक असो कोण आसलेल्या भशेन प्रिझेन्स फील जाता. इज दीस नॅचरल? गोवान म्हटल्यार तुका कितें थिंकींग तुजें सारकें ना. मे बी घराच्या वायरी कितें तरी जालां आसतलें म्हणून ते फ्लिकर जाता आसतले. अशें कांय तूं चिंतता तशें कांय ना. आनी फ्रँसिसान तें नॉर्मल म्हणून समजून इग्नोर केलें. बट अनिता कार्वालो ताका खबर आसलें की कितें तरी घरान प्रॉब्लम आसा. तेज्या चेडवाकूय खबर आसलें की घरान कितें तरी प्रॉब्लम आसा, कित्याक ती दोगांय हे पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज आसा पळय ती विटनस करताली. घोव तर कामाक आसतालो ताका खबर नासलें. बट एक दीस अनिता आनी फ्रँसी वांगडा अशी दुर्घटना घडली ती आयकून म्हाका खरेंच गूजबम्स येयले. आय वॉज लिटरली शॉक्ड. जेन्ना हें अंकिता वाचतालें तेन्ना अंकिता सारकें भियालेलें. तें म्हणटा आपूण आयच्या ब्लॉगान तुमच्या येयना, तुज्या व्हिडियोन येयना म्हणटाले. जालें कितें? अनिता आनी फ्रँसी आपणाचें प्रेयर करून खावन जेवन कितें आसलें तें करून न्हिदोंक गेलीं. दोगांच न्हू बायलां मनशां. फ्रँसीस तर कामाक आसता. फ्रँसी वयर बेडार न्हिदली आनी तेजी माय अनिता सकयल न्हिदली जमनीर. युजली अनिताक खंय सकयल न्हिदपाक आवडटा, वयर बेडार न्हिदपाक आवडना. सो मोस्ट ऑफ द टायम ते आपणाच्या चेडवाक वयर न्हिदयता, चेडवाक आनी आपणाच्या बापायक आनी म्हणजे घोवाक, आनी ते आपूण सकयल न्हिदता. सो जालें कितें? फ्रँसी आनी अनिता सुशेगाद न्हिदली. बट नेक्स्ट डे जेन्ना तेंच्यांनी दोळे उगडले अनितान, तेन्ना तेका जें नॉर्मल कितें आसलें तें नॉर्मल दिसोंक ना. समथींग स्ट्रेंज तेज्या लायफान जालें. आनी दीस टायम इट वॉज टोटली शॉकींग. ज्या जाग्यार अनिता न्हिदलेलें बेडाच्या सकयलूच शेंद्री घातलेली आनी थंय न्हिदलेलें. बट जेन्ना ते सकाळी फुडें उठले शी वॉज नॉट देर. तें जें दार आसा मेन डोर, ते मेन डोरा कडेन न्हिदलेलें, थंय पावलेलें. आनी शी वॉज शॉक्ड. ना तेका झेमेन उठपाची संवय, झेमेन न्हिदपाची संवय, हांगा थंय झेमेन भोंवपाची संवय बिलकूल ना. टोटल नॉर्मल सारकें, टोटल नॉर्मल. ओके, टोटली नॉर्मल. बट जेन्ना ते दिसा ते उठले त्या जे बेडरुमान जे सकयल न्हिदता थंय नासलेच. मेन डोरा कडेन थंय आसले. आनी शी वॉज टोटली शॉक्ड. ताका शॉक लागलो की अशें कितें हें जालें काय म्हणून आपणा वांगडा. आरे ऑफकोर्स हांव तर आतां ह्या बेडार न्हिदला आनी अर्ली इन द मॉर्निंग हांव सकाळी फुडें दोळे उगडटा आनी हांव बाथरुमान आसतलो जावं मेन डोरा कडेन आसतलो. हांव शॉक जावचो ना? तुमी जावचे ना? कॉमेंट करून सांगा, जावचें ना? जातली न्हू? तेज्या वांगडा तशेंच जालें. दुसरे दिसाय तशेंच जालें. फ्रँसी आनी अनिता न्हिदोंक गेली आनी एज युजल ती सकयल न्हिदले. आनी जेन्ना ते न्हिदले ताका अशें रातचें फील जावंक लागलें की कोण तेचो पांय ओडटा कसो. दोळे उगडले आनी पळयता जाल्यार आपूण हांगा ह्या वाटेन न्हिदला ते आपूण सकला पावले. शॉक जाले. आपणाक कितें झेप लागलेली, कितें चिंतता काय आपूण. पूण ना, मातशे वक्तान जेन्ना ते परत न्हिदले तेच्या वांगडा तोच इन्सिडेंट रिपीट जालो. कोणी ताका तेजे पांय ओडलेल्या भशेन फील जावंक लागलें. अशें दिसलें की कोणी नेट्टान पांय ओडले कशें. आनी दुसरे दिसा जेन्ना ते न्हिदोन दुसरे दिसा उठले सेम थिंग. त्या जाग्यार नासल्या आनीक खंयच्या जाग्यार आसले. सारकें शॉकींग कशें न्हू अशें घरान जावप. म्हणजे कोणूय भियातलो. हांव जाल्यार खूब भियातलो, तुमी भियाले आसतली, सारकें न्हू? अनितान ही गजाल आपणा वांगडा जी जाल्लेली आसा पॅरानॉर्मल एक्टिविटी दुसरे दिसा आपणाच्या घोवाक फ्रँसिसाक सांगलें. बट थिंग्स बिकेम मोर वर्स्ट. फ्रँसिसान काडले आनी 4 काळयो मारल्यो अनिताक. कितें तूं उलयता? वॉट नॉनसेन्स यू आर टॉकिंग? तूं हांगासर येवन तुजी तकली उडयल्या तुवें. आपूण कामा धंद्यांनी बिजी आसता आनी तुका नाका जाल्लें हांगा भुतां दिसता. टोटली रॉंग. आनी ताका 100 अश्यो गाळयो मारल्यो.
ते लायफान इतले काजार जावन इतली वर्सान केन्नाच कसले उतरां उलोवंक नासली तसली उतरां उलयली. आनी अनिता इतले हर्ट जाले बट करतले कितें. थिंग्स आर गेटींग वर्स्ट. बट हेज्या उपरांत कितें जावपाचें आसलें तें आनीक वर्स्ट आसलें. तुमकां खबर आसा UK कितें आसता प्रॉब्लम पळय तें. मोस्ट ऑफ द UK जे लोक रावता तांकां व्हडली समस्या व्हडले प्रॉब्लम म्हणटा पळय ती थोणायन लोक लांब मातीचे घालून भोंवता, शूज घालून भोंवता, स्वेटशर्ट घालून भोंवता, जॅकेटां घालून भोंवता. तशेंच अनितान सॉक्स घातले पांयांक, लांब मातीचे कपडे घातले आनी ते प्रेयर बियर करून जेवन खावन न्हिदोंक गेले. वेन शी वोक अप इन द मॉर्निंग, घोव जेन्ना तेजो सकाळी फुडें येयलो आनी जेन्ना ते झेमेचें उठलें थिंग्स वर नॉर्मल. बट जेन्ना तिची नजर पांयाचेर गेली, एक पांयाचो सॉक्स मिसींग आसलो. मिसींग आहा म्हणून हांगा थंय पळयता जाल्यार तो एक सॉक्स तो काडलेलो तो तेच्या बायबला कडेन आसलो. बायबल जे आमचे क्रिस्तांव भाव भयण जे बायबल वाचता पळय देवाचो, त्या बायबला कडेन आसलो सॉक्स. बायबल असो दवरला आनी तेजे सायडीक तो सॉक्स आसलो. अनिताक राग येयलो. अनितान डायरेक्ट आपणाच्या चेडवाक तापयलो, बाय हांगा यो, फ्रेंसी कम हियर. हांगालो म्हाजो सॉक्स पांयाचो तुवें काडून बायबला कडेन दवरला. ते म्हणलें ना मामा, आपणान करूंक ना तशें, आपूण तशें केन्ना करिना. फ्रेंसिसाक विचारलें, फ्रेंसीस तुवें बीन काडून अशें दवरला बीन सायडीक. फ्रेंसीस म्हणूंक लागलो, आपूण आत्तां येयला, जस्ट आय केम. तूं उठला तुवें पळयला म्हाका आपूण येयला तो कामा वयलो. आपूण कसो सॉक्स तुजे काडून तेवटेन आनी कित्याक काडून दवरूं पांयाचे सॉक्स. सारकें न्हू, पांयाच्यो सॉक्स कोण काडून दवरतलो. त्या टायमार अनिताक कळ्ळें की ह्या घरान जे आमी रेंटाक घेतला तितून कितें तरी प्रॉब्लम आसा, स्पिरीट आसा. हॉन्टेड आसा हें घर. शी वॉज टोटली शॉक्ड. हात तेजे कडकडोंक लागले. तेका कळ्ळें, पण घोवाक कशें बिलीव करून दितले. घोवाक कशें सांगतले, घोव आयकाच ना. घोव वयल्यान 4 गाळयो मारूंक लागलो. ना, घोवाक कशें सांगतले. घोव दिसभर रातभर कामाक आसता, दिसभर येता आनी तो बाबडो रेस्ट करता. सिच्युएशन तेकाय खबर ना बाबड्याक. पण अनिताक सारकें कळ्ळें की हें घर टोटली हॉन्टेड आसलें म्हणून. तेजे उपरांत अनितान आपणाच्या व्हडल्या भयणीक फोन मारलो. आनी तेंची फॅमिली स्पिरिच्युअल सारकी, देवाक मानता, जेजूक मानता, बायबल हे सगळ्याक बिलीव करता. तुमी खबरच आसा देवा फुडें आनी कांयच ना. सो ती बिलीव करणारे लोक. अनितान आपणाच्या भयणीक फोन मारलो. भयणीन फोन उखल्लो, हॅलो. अशें अनिता म्हणूंक लागलें, आमच्या घरान आमी जर रेंटाक रूम घेतला, हावस घेतला, तितून भूत आसा, हॉन्टेड आसा, आमकां त्रास जाता. घोवाक सांगलें, घोव आयकना. कितें करूं. अनिताच्या भयणीन ताका सांगलें की दीस हावज इज, आपणाक अशें दिसता की ते जशें तुज्या वांगडा इन्सिडेंट जाता अशें आपणाक दिसता की ते पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जे तूं पळयताय तेतून तें घर म्हाका अशें दिसता हॉन्टेड आसा कशें. कितें तरी भितर प्रॉब्लम आसा. तूं प्रेयर कर टायम टू टायम, ओके. आनी तशें ताका भयणीन सांगलें आनी तेणी फोन दवरलो. आनी अनितान अशें डिसायड केलें की घरान हें तकली आपणाची मॅड जावच्या परस आय शूड गो फॉर अ वॉक. खंय तरी जॉबाक लागलेलें बरें. आनी फ्रेंसिसाचो डे शिफ्ट चालू जालो. डे शिफ्ट चालू जावन अनितान नायट शिफ्ट घेतली आनी रातचें काम करूंक लागलें. बट जेन्ना ते 2 सुमार सुटोन 2 AM सुटोंक जेन्ना घरा येताले, लायफ वॉज टोटली हॉरेबल फॉर हर. तेज्या वांगडा जें जालें तें केन्नाच म्हणटा आपूण विसरचें ना. जेन्ना ते रिटर्न येताले कामा वयल्यान ताका अशें दिसतालें की ताका कोण तरी फॉलो करता. जेन्ना अनिता जेन्ना चलतालें तेज्या फाटल्यान ताका अशें दिसतालें की कोण तरी मनीस चलता. आनी सडनली ते वळोन पळयताले फाटल्यान जाल्यार कोणूच ना. सेवरल टायम्स अशें जालें, परत परत फाटल्यान पळयता कोणूच ना. आनी एकदां तर आवाज असो येवंक लागलो, धांवता घोवा फाटल्यान गप 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 करून. आनी फाटल्यान वळोन पळयता कोणूच ना. तिणें आपणाच्या घोवाक फोन मारलो भियोन बेगीन घोव फोनूच उखलिना.
मातशें थोड्या वेळान परत एकदां फोन मारलो, तेन्ना फोन उखल्लो. घोवाक तेणी सांगलें आपणाक बेगीन व्हरपाक यो, आपणाक अशें अशें प्रॉब्लम जाला, आपणाक वाटेर हांगा अशें अशें भुताडकी जाल्या, बेगीन बेगीन यो. आनी घोवान विदावट वेस्टींग टायम बेगीन येयलो तेका व्हरपाक. आनी दॅट डे तेंच्यांनी एज युजल प्रेयर बियर केलें आनी न्हिदोंक गेलीं. बट वेन शी वोक अप, सेम ज्या जाग्यार न्हिदलेले थंय नासलेच, बाथरुमा कडेन आसले. हांगा न्हिदलेले, पावले बाथरुमा कडेन. कितले डेंजरस न्हू अशें तुमच्या वांगडा जावप जाल्यार. तेजे अनिशाचें तशेंच जालें, अनिताचें तशेंच जालें. सॉरी हांव परत परत अनिशा म्हणटा. अनिताचें तशेंच जालें. टू मच. तें घर इतलें हॉन्टेड आसलें, थंयसरले बल्ब फ्लिकर जाताले, आनी कितें फ्लिकर जाताले. मोबायल चार्जिंगेक लागलो, मोबायल थंयसर फ्लिकर जातालो. फॅन लायले, फॅन बंद चालू जाताले. लायटी सगळे बाथरुमांतल्यो फ्लिकर जाताल्यो, किचनांतल्यो फ्लिकर जाताले, सामान हांगारले थंय जाताले. आनी इट वॉज टोटली डिस्टर्बींग. आनी ते बायलेक अनिताक संवय जाल्लेली थंयसरली. एवरी डे आयज हें जाल्यार फाल्यां तें, हें जाल्यार तें. बट आयज तेज्या वांगडा जें जावपाचें आसलें, दॅट इज टोटली शॉकिंग. अर्ली इन द मॉर्निंग अनिता उठ्ठा, फ्रेशन अप जाता आनी प्रेयर करपाक बसता. प्रेयर जालें काय ब्रेकफास्ट करपाक किचनान वयता. बट जेन्ना तें ब्रेकफास्ट करी आनी तेजी नजर जेन्ना सोफाचेर पडली, शी वॉज टोटली कड जालें थंयसरूच. तेणी जें पयलें तें म्हणटा आपणाक आनीक संवसारान तसलें केन्नाच कितें पळोवपाक नाका. टोटली हॉरर. जेन्ना तेजी नजर सोफार गेली, तेका एक बायल दिसली सोफार बसल्या कशी. आनी ती तेका अशी डायरेक्ट पळयताली, अशी डायरेक्ट जसो हांव पळयता तशी डायरेक्ट पळयताली. आनी जेन्ना ती बायल तेका पळयताली, हर मुवमेंट वॉज लायक दीस, जस्ट लायक अ स्टॅच्यू, स्ट्रेट डायरेक्ट इन टू द आयज. फुडल्या मनशाच्या दोळ्यान, अनिताच्या दोळ्यान पळयताली. आनी तेका इतलो भंय दिसलो, तेणी नेट्टान कीची मारली, धांवन गेले आनी चेडवाक आपणाच्या घट धरलो आनी खूब रडोंक लागले. थोड्या वखदान भायर येवन पळयता जाल्यार ती बायल सोफार नासली. विदावट वेस्टींग टायम अनितान प्रेयर आनी एकदां स्टार्ट केलें आनी आपणाच्या व्हडल्या भयणीक फोन मारलो. व्हडल्या भयणीक सांगलें हांगासर घरांत फ्लिकर जाता, लायटी हे जाता, आपूण ज्या जाग्यार न्हिदता त्या जाग्यार आसना, कोण आपणाचे पांय ओडटा, कोण आपणाचे ब्लँकेट ओडटा. हांव जेन्ना कामाक वयता तेन्ना आपणाक कोण फॉलो करता. बट आयज आपणाक एक बायल दिसती पडली सोफाचेर. अनिताच्या भयणीन तेका सांगलें तुज्या घरान खंयच्या तरी बायलेचें स्पिरीट आसा. डू नॉट वेस्ट युअर टायम. हेजे फुडें व्हडलें जावच्या पयलीं तो रूम सोड, तो ज्या जाग्यार तूं रावता तें सोड. आनी अनितान आनी फ्रँसिसान टायम वेस्ट करिनासतना तेजें घर रेंटाक घेतलेलें UK लंडन हेस म्हणटा पळय थंयसर सोडलें. आनी थोड्याच फुडें आनी एक घर घेतलें. आनी तेंचें लायफ नॉर्मल जावंक लागल्यो. घरान ज्यो झगड्यो जाताल्यो फ्रँसिसाच्यो अनिताच्यो त्यो बंद जाल्यो. घरान जे लायटी फ्लिकरींग जाताले, नाका जाल्ले दिसताले, ते बी 100% बंद जाले. आनी थोड्या तेंपान थंयसर कोण आनीक लोक रावंक येयलो जे जाग्यार ते पयलीं रावताले. आनी तेज्या वांगडा तशेंच थंय जितले लोक येताले तितले जाणांक थंयसर पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जाताले. लोक थंय डायरेक्ट धांवताले भियोन किवच्यो मारून थंयसरल्यान. आनी हें तें अनिता परत पळयताले. फायनली ती प्लेस थंयसर डॅमोलिश जाली आनी थंयसर आतां नेवें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. पळयलें अनिता वांगडा कितें जालें तें. अशें कितले जाणां वांगडा आमचे UK भाव लंडनान, UK लंडनान आमचे भाव भयण आसा तांकां जाला आसतलें. कितलेच लोकांक. सारकें न्हू. जशी आयज म्हाका अनितान ही मेल धाडलेली, तुमकां हांव मेल दाखयता, तशीच मेल तुमी म्हाका करूं शकता. मस्तीखोर गोवन्स आयडीचेर, आमच्या इंस्टाग्राम आयडीचेर तुमी म्हाका मॅसेज करूं शकता, म्हाज्या वांगडा कॉलार उलोवं शकता आनी तुमची स्टोरी म्हाज्या वांगडा घालूं शकता.
व्हेरी स्कॅरी गायज. हांव खरेंच म्हाकाय गूस बम्स येयले जेन्ना ते बायल थंय दिसली म्हटलें पळय तेन्ना. अशें कितले जाणां वांगडा कितले इन्सिडेंट जाला आसतले. प्लीज तुमची स्टोरी म्हाज्या वांगडा तुमी शेअर करूंक सोदता, म्हाज्या ह्या व्हिडिओन पासून तुमी येवंक सोदता जाल्यार यू गायज आर मोस्ट वेलकम. और तुमी तुमची स्टोरी म्हाका टायप करून धाडूं शकता, वॉयस नोटान धाडूं शकता. आय विल बी वेटिंग फॉर युअर रियल लायफ इन्सिडेंट. टील देन बाय बाय. फाल्यांचो व्हिडिओ पळोवपाक विसरनाका.